स्मार्ट सिटी प्रकल्पाखाला नव्यान तयार केल्लो फुटपाथ गोवा नॅचरल गॅस प्रायव्हेट लिमिटेडान कसलीच परवानगी घेतले बगर गॅस पायपलायन घालपा खातीर फोडलो. सिटी प्रायड पणजी हॉटेला लागीं आशिल्लो हो फुटपाथ फोडला. हो फुटपाथ डिफेक्ट्स लायबिलिटी पिरियडात आसून सध्या त्याची जबाबदारी IPSCDL कडेन आसा. सो एका सायडीन आमी पळयता गेली 4-5 वर्सां जाली आतां स्मार्ट सिटीचे पणजेन ही कामां चालू आहा. स्मार्ट सिटी आमी पळयता वेगळे वेगळे रोड आमकां कन्स्ट्रक्ट जाल्ले दिसता. थोडे कडेन जे स्मार्ट सिटीचे काम आसा ते कंप्लीट जाले आनी कितले बरे जाल्या तुमी पळोवंक शकता लोकां खातीर. पण एका सायडीन आमी पळयता आज जे आमी येयल्या ते काम स्मार्ट सिटीच्या अंडर एक्चुअली ब्युटिफिकेशन बरे जे फुटपाथ आसा ते स्मार्ट सिटीन करून दिले लोकां खातीर. पण आमी आतां 18 जून रोडाचेर ते आमी पळोवंक शकता की आज हांगा ही फुटपाथ ही गेली 1-2 म्हयन्या पयलीं कंप्लीट जाल्लें हेजें काम आनी परत ते आज फोडलेले आसा. तुमी पळोवंक शकता मागीर विज्युअल्सान ही जी फुटपाथ आसा ही खंय तरी स्मार्ट सिटी अंडर ही बरी तेंच्यांनी ब्युटिफिकेशन करून ही केल्ली लोकां खातीर चलपा खातीर. पण ही आज फोडलेली आहा. कारण एकूच की हांगा जे एक हॉटेल जे आसा तेजी पायपलायन खंय तरी जी गॅस पायपलायन आहा ती खंय तरी तांकां जाय आसली म्हणून परत मोडला. पण हे जे मोडपी जे फुटपाथ मोडला ते एक्चुअली स्मार्ट सिटीक तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें. कित्याक स्मार्ट सिटीन अशें प्रोविजन करून दवरल्या की हेज्या पयलीं जे कोणाक पायपां घालूंक जाय कोणाक केबल ओडूंक जाय तेज्या खातीर डक्ट्स म्हणटा ते जे पायपलायन तेंच्यांनी ओडलेले आहा तेज्यांतल्यान ते करूं शकता. पण हांगा परमिशन घेयनासतना हेंच्यांनी जी फुटपाथ फोडल्या हितून लोकांक भरपूर हांगा त्रास जाता चलपाक येवपाक. की आतां स्मार्ट सिटीन विचारलेलें स्मार्ट सिटीन स्वता हेजेर पुलीस कंप्लेंट केल्ली आहा. जे गॅस पायपलायन जी आसा तेजेर कंप्लेंट केल्ली आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती आतां पणजे पुलीस करता. हो फुटपाथ फोडिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाल्या. हो फुटपाथ खासा डिसेबल्ड लोकां खातीर तयार केल्लो म्हण IPSCDL इंजिनियर मुकुंद मळीक सांगता. So Goa Natural Gas Private Limited has done some unauthorized excavation on the P. Shirgaonkar Road on the footpath. So it was developed recently under Smart Cities Mission. This has caused several damage to the footpath. They have removed the tactile tiles also, which was put for the physically disabled people. We have said also before also for such activities, for laying the gas line, for the tapping, we have sufficient ducts. We have laid the ducts along our footpath, along our road, whichever road which is taken under smart city requires no digging. So people have asked us, we have not taken any permission from FCDL nor from any authorities to do the excavation, and they have done it illegally. As a result, we have filed a case against Goa Natural Gas Private Limited in Panjim Police Station, and we have asked for a serious action against them. भौशीक मालमत्तेचे लुकसाण तशेंच बेकायदेशीरपणान खणपाचें काम केल्ले खातीर हाचे आड खर कारवाय करची अशी मागणी IPSCDL संबंधीत यंत्रणेक केल्या. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.